गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल गोंय फॉरवर्ड, मगो आनी अपक्ष आमदारांचें सरकार घडयल्लें तेन्ना सरकारान खंयचे विशय पुराय करपा खातीर वावुरचे हाचो निर्णय घेतिल्लो. तातूंत गोंयकारांक नुस्तें सवाय दरान मेळचें म्हूण नुस्तेमारी महामंडळ तयार करपाचें थारायिल्लें. त्या प्रमाण आपणे नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री आसतना तो प्रस्ताव मुखार व्हेल्लो. मात आतां कसलेंच कारण दिनासतना नवीन मुखेलमंत्र्यान तो प्रस्ताव रद्द केला. गोंयांत प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणा सकयल सत्तेचेर आशिल्ल्या सरकारान महामंडळाचो प्रस्ताव रद्द करून गोंयकारांचेर अन्याय केला, अशें गोंय फॉरवर्डाचो शिवोलीचो आमदार पालयेकारान पक्षाच्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. तातूंत भितर एक म्हत्वाची अशी आमची जी जो मुद्दो आशिल्लो गोंयकारपणाचो आनी त्या मुद्द्याचेर आनी एक समान किमान कार्यक्रम ह्या कार्यक्रमाचेर आधारीत अशें एक सरकार त्या वेळार घडलें गेलें. आनी हांव प्रामुख्यान एक म्हत्वाचे म्हजे कडेन जे विशय आशिल्ले, जे खातीं आशिल्लीं, तातूंत भितर मच्छीमारी खातें हें एक म्हत्वाचें अशें खातें आशिल्लें. आनी ह्या मच्छीमारी खात्याच्या अंतर्गत हांवें ज्या वेळार हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळेक प्रामाणीकपणान एक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. एक आमची जाहीरनाम्यान त्या वेळार आमी एक घोशणा दिल्ली की आनी म्हज्या खात्याक मच्छीमारी खात्याक त्या वेळार न्याय दिता आसतना कांय म्हत्वाचे अशे विशय आमी हातावेगळे करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत भितर म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो अनुदानीत स्वरुपान नुस्तें दिवपाचो आनी ताजे खातीर एक आमी फिशींग कॉर्पोरेशन करचें अशी योजना आशिल्ली. आनी त्या योजनेच्या अंतर्गत म्हज्या खात्या मार्फत एक म्हाका नोट आयलो 26/12/2017. हाजो सगळो जो घटनाक्रम आहा ह्या फिशींग कॉर्पोरेशनाचो तो संपूर्ण घटनाक्रम म्हजे कडेन आसा. आमी फीश कॉर्पोरेशन करपाक कशी पावलां उखल्लीं आतां सगळें तुमकां हांव दिता. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हें गोंयच्या जनतेक कळपा जाय की आज जें सरकार कितें करता आनी मुख्यमंत्र्याचें लक्ष खंय आसा. तो म्हणटालो की म्हजें लक्ष भलते कडेन आसा. आतां मुख्यमंत्र्यांचें लक्ष खंय आसा तें फाटल्या दिसांनी लोकांनी सगळ्या जनतेन पळयल्लें आसा. म्हाका मुख्यत्वे एक सांगपाचें की गोंया बद्दल एक आत्मीयता दवरप हें खरें म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचें कर्तव्य आसा. पण मुख्यमंत्र्याची आत्मीयता खंय आसा हें फाटल्या कांय घटनाक्रमांचेर नदर घातल्यार दिसून येता. आतां प्रामुख्यान उलयता आसतना एक जें स्टेपल डायट गोंयचें प्रमुख अन्न जें आसा शीत आनी कडी. आतां शीत आनी कडी नुस्तें सवाय करपा खातीर जे फिशींग कॉर्पोरेशन आमी केलां ताचो म्हाका डिपार्टमेंटा मार्फत नोट आयलो 26/12/2017. हांवें तो नोट अप्रूव केलो 10 जानेवारी 2018. 10 जानेवारी 2018 तो नोट अप्रूव केल्या नंतर कॅबिनेटान तो नोट अप्रुवलाक आयलो 7 सप्टेंबर 2018 आनी 10 सप्टेंबर 2018 कॅबिनेटान तो नोट अप्रूव केलो. आनी हाजे नंतर तो नोट अप्रूव जालो आनी 13 जुलय 2019 आमकां मंत्रीपदा वयल्यान काडले. त्यानंतर एसेंब्लीन मुख्यमंत्र्यान तत्कालीन जें एसेंब्ली अधिवेशन आशिल्लें तातूंत मुख्यमंत्र्यान बाब रेजिनाल्डान एक प्रश्न विचारिल्लो फिशींग कॉर्पोरेशनाचेर आनी 15/7/2019 सीएमान अश्युरन्स दिल्लें फ्लोर ऑफ द हावस की आमी तें फिशींग कॉर्पोरेशन करता म्हणून. आनी फिशींग कॉर्पोरेशन करता म्हणून जें आश्वासन गोंयकारांक दिल्लें एसेंब्लीच्या मार्फत ताका मुख्यमंत्र्यान हरताळ फासलो. आनी
25 जुलै 2019 मुख्यमंत्र्यान ही फायल रिजेक्ट केली. ताका कारण ना काय ना. प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणा सकयल सत्तेचेर आशिल्ल्या गोंय सरकारान गोंयकारांच्या दिसपट्ट्या जिणेंत म्हत्वाचो आशिल्लो विशय रद्द करून हें सरकार गोंयकारांचें काय आनीक कोणाचें असो प्रस्न गोंयकारांच्या मनांत तयार केला अशें आमदार पालयेकार म्हणटा. रिजेक्टेड म्हणून त्या फायलीचेर रिमार्क आसा. वास्तवीक ताका कित्याक बाबा रिजेक्ट जाली तें खरें म्हणजे ताणें दिवंक जाय आशिल्लें. हाजेरसून मुख्यमंत्र्यांचें लक्ष खंय आसा तें दिसून येता. एक गोंयच्या जनतेक एकूच जें अन्न आसा नुस्तें आनी कडयेन जें नुस्तें लागता तें नुस्तें एक अनुदानीत स्वरुपात दिवचें अशी गोंयच्या जनतेची एक अपेक्षा आशिल्ली आनी त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करताले. एक म्हत्वाची अशी फायल आशिल्ली पण मुख्यमंत्र्यान रिजेक्टेड हो एक शब्द घालून कांय कारण नासतना ती फायल रिजेक्ट केल्ली आसा 25 जुलै 2019. हाजें कारण मुख्यमंत्र्यांनी आज गोंयच्या जनतेक सांगपाची गरज आसा. जी आश्वासनां आमी एक सरकार फॉर्म करता आसतना दिल्ली एक समान किमान कार्यक्रमा अंतर्गत त्या सगळ्या आश्वासनांक जो हांगा हरताळ फासलो गेला तो तुमच्या माध्यमांतसून हांव गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां. न्ही आतां मागणी म्हणजे एक कित्याक बाबा रिजेक्टेड केल्या फायल ती रिजेक्ट केल्या म्हणून आमी आतां जेन्ना गोंयकारांचें प्रमुख अन्न म्हणटा तें नुस्तें आनी तें अनुदानीत स्वरुपात दिवचें अशी आमची एक प्रमुख अशी मागणी आशिल्ली आनी त्या दृश्टीन आमी पावलां उखल्लेली. पण जेन्ना मुख्यमंत्र्याची अजिबात इच्छा ना अशें दिसता गोंयच्या जनतेक अनुदानीत स्वरुपाक नुस्तें दिवपाक आनी ताणें जे हे संपूर्ण फायलीचो तुमकां अहवाल दिता हांव ताजेरसून दिसून येता की मुख्यमंत्री हें करपाक सोदिना म्हणून ताणें रिजेक्ट केला. म्हणजे गोंयच्या जनतेचें कांय पडलेलें ना, ताका खंयच्या जनतेचें पडलां हें तांणी क्लियर करचें आनी ही फायल बाबा कित्याक रिजेक्ट केली तेजें रिजन कितें तें तरी दिवपाक गोंयच्या जनतेक सांगपाची आज गरज आसा.